सगळ्या सांता भक्तांक तशेंच जालेलें आसा. सांत फ्रांसीस शावेराकूय. तर आजच्या जिवितांतल्यान आमी पळयता कशे भशेन जेजू आमकां सदांच दिशा दाखयता. तो एक फोलेर. आमी आदल्या तेंपार फोलेर थंयसर आतां आग्वाद फोलेर आसा न्हय, थंयसर सगळी त्यो बोटी ताका दिश्टी पडना. थंयसर खूब हें आसता, मिस्ट आसता, ताका दिश्टी पडना सकाळचें तरी. आनी केन्ना केन्ना दीसभर पर्यंत तेन्ना हो फोलेर तांकां उजवाड दिता आनी त्या फोलेराक लागून ते मागीर तोडीक पावतात. नाजाल्यार ते हिंचूर वेतले ते तांकां समजना आदल्या तेंपार. आतां म्हणून तूं मॉडर्न हें आसा, पूण ते भाशेन आमच्या जिवितान जेजू आपली किरणां आमच्या काळजान घालता आनी आमकां तो दिशा दिवंक लागता. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत बदलोवन आमी ताचो पाटलाव करता. तर आयच्या दिसा जशे भशेन मारिया मगदलेनान सांत इनासान आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें, तेच भाशेन आमकांय ही कृपा मेळच्याक आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव आमी करून ताचे खरे फोलेर जावंक आमी आतां थोडो वेळ ओगेपणांत रावया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे सोबे सदांच आसा. ताचे सोबे आमचें जिवीत सगळें समर्पून ताका आमी आमचें जिवीत भेटोवया. आनी अदीक जशे भशेन आमी घडोवन येवंक जाय जेजू सोबे, ते बापायचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवंक आतां हे भेटवणेंत आमचें जिवीत सगळेंच ताका समर्पुया. आमेन.